आज मळबान स्वर्गिस्त दोतोर विल्फ्रेड डिसोजाची सावळी दिसता. म्हजे बरोबर आसात बाब लुईझीन फालेर. हांव आनी हाज्या वयर तांचें इंट्रोडक्शन दिवचो ना, कित्याक जितलोय म्हाका आज टायम मेळटा तो म्हाका तुमकां दाखोवपाक जाय की ह्या मनशान ह्या गोंयच्या खातीर कितें 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 केलें म्हणटा तें. तर आज हांव टायम घेना, सुरू करया. नमस्कार लुईझीन बाब. नमस्कार, देव बरें करूं. ना, आय एम म्हजे थोड्याच हातूंक आय बिकम अ लिटल इमोशनल, कित्याक हें इमोशन आसल्या बगर फुडलें जनरेशन चलचें ना. खूब जाणांनी म्हाका विचारलें इमोशनल कित्याक जाता. गोंयकाराचें रक्त आमचें मातशें सळसळटें न्हय. लुईझीन बाब, 1980 तुमी पयले गोंयान आमदार जाले. 1984 गोंयभर इंदिरा गांधीची वेव, गोवा स्वेप्ट इंदिरा गांधीक मारिल्ली, तरी पळय तुमी जिखून आयले. ही तुमची स्टोरी जुवारी एग्रो कॅमिकल्सांच्यान पॉलिटिक्सान कशी जाली? म्हाका याद आहा ते प्रमाणे जेन्ना हांव स्टुडंट आसलो, I was never a model student. I was a revolutionary. म्हणजे तेन्ना वाचप शेगे वरा, कार्ल मार्क्स, वाव, आनीक सदांच म्हज्यो आयडिया आशिल्ल्यो त्यो इद्यो रेवल्युशनरी आसली. जेन्ना म्हाका संदी मेवली जुवारींत नोकरी करपाक, म्हजी पयली चळवळ गोंयांत येदी व्हडली फॅक्टरी, हे फॅक्टरींत गोंयकार कित्याक ना. आनी तेन्ना आमी रुल्स केले की जरी तर कसलीय नोकरी जुवारींत तयार जाता, दे हॅव टू पुट इट ऑन अ नोटीस बोर्ड, दे हॅव टू गिव चान्स फॉर गोवन्स, एंड ओनली इफ दे आर नॉट अवेलेबल इन गोवा दे कॅन ब्रिंग फ्रॉम आउटसायड. वाव, वाव. So ideas started from my student days. They continued in politics thereafterwards. So politics was just an offshoot. तुमचे तकलेन पळय कितें आशिल्लें, जी धोरणां तुमच्या तकलेन आशिल्ली, तीच धोरणां तुमी पॉलिटिक्सान हाडली. ना, म्हजें सदांच चिंतप आशिल्लें, आनी म्हजें इश्टां सांगता हांव, जरी तर आमचें गोंय आनी आमचो देश सकयल आहा जाल्यार पॉलिटिशियनां लागून सकयल आहा. म्हजें चिंतप आसलें कितें पब्लीक ह्या लेवलार आहा, तूं तर हुशार लिडर तुजे लेवलें. इफ यू ट्राय टू गो देन यू गो अबाव द हेड्स ऑफ द पीपल. कळ्ळें. सो इफ यू वॉन्ट टू बी ए इफेक्टीव लीडर, if you want to perform, then you have to come to the level of the public and try to bring them to your level. That is the barometer of your success in public life. And जेन्ना हांव क्रिटिसायज करतालो, म्हजे इश्ट येवन म्हाका सांगूंक लागले, सर तूं कित्याक बसना इलेक्शनाक? म्हजी आवय was everything for me. She was dead against. I had 7 unions with me at that time. And she knew I had no time. So she said, no, politics is not for you. So finally, जेन्ना डॉक्टर विल्फ्रेडान म्हाका सांगलें तूं इलेक्शनाक बोस, हांव फॉर्म हाडपाक गेलो. आनी फॉर्म तरी वाचल्याक I could not contest because I had not completed 25 years. There was a lot of halagula in the assembly. Shashikala Kakodkar was the chief minister. Constitution was trampled. The statue was broken, and government was dismissed till Lúizine Falero became 25 years, and the fresh elections were called, and that is then I contested, and I got elected with the highest margin as a young youth of 26 years.
How was that feeling on that day when you won? No, I had thought that I had a mission. My vision is, जरी तर गोंयकार वयर सोंतले, गोंय वयर सोंतले, गोंयचें सुदारप जातलें जाल्यार गोंयचे बराबर गोंयचे लोकांची उदरगत सुदारप, विकास जावपा जाय आनी गोंयचे आमचे नागरीक आमच्या गोंयच्या एडमिनिस्ट्रेशन आसपा जाय. कित्याक तेन्ना हांव नकळो तुमी कितले व्हडले आहले ते, पूण तेन्ना डेप्युटेशनिस्ट भायरसून येताले आनी ते राज चलयताले आनी दॅट वॉज हिटींग माय हेड. आय वॉज बिकमिंग व्हेरी एंग्री विथ दॅट. लुईजन बाब, आज म्हाका तुमकां सांगीन दिसता की आमचें गोंय निर्शेलां, खरशेलां आनी थकलां. निर्शेलां, खरशेलां आनी थकलां. आतां उलोवया, तुमी तुमच्या लायफान कितल्योश्यो गोंयच्यो गोश्टी पळयल्यो. पॉलिटिक्स पळयलें, तुमी मिनिस्टर जाले, तुमी चीफ मिनिस्टर जाले. हांवें एक 10 जाणांक जेन्ना विचारलें, कितल्याश्या लोकांनी म्हाका तुमच्या बद्दल, तुमच्या पॉलिसी बद्दल कितल्योश्यो गोश्टी नव्यो नव्यो सांगल्यो. एक एक करून या. पयली गोश्ट, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, गोवा तुमी चीफ मिनिस्टर आसतना सगळ्यान पयली IT पॉलिसी केली. तुमी नॅस्कॉमचो चिफाक हांगा आपोवन, देवांग मेहताक हांगा आपोवन ती पॉलिसी केली. जेन्ना लोकांक IT म्हणटा तें कितें तें खबर नाशिल्लें. हाजेर एक म्हज्या व्ह्युअर्सांक सांगात, तुमी गोंयांत हिंदुस्तानची पयली पॉलिसी गोंयांत कशी केली. पयलीं सद्याक गोवा आनी गोंय एक लिटरेट स्टेट. आमचे खुबशे तरणाटे शिकिल्ले बेकार आहाय आनीक तरणाटे तांकां नोकरी मेळनाय. म्हणटकूच तेन्ना पयलींच जेन्ना IT पॉलिसी, IT ऑल ओवर वर्ल्ड स्टार्ट जाली, हांवें चिंतलें, we have got educated Goans. Why don't we have IT policy in this country? And to start with, हांवें पयले IT मिनिस्ट्री गोंयांत तयार केली. इट वॉज नो वेअर इन द कंट्री. वाव. IT डिपार्टमेंट म्हणून स्टॅब्लिश केलें. इट वॉज नॉट देअर एनीवेअर इन द कंट्री. वाव. Then I did a IT policy, and in that IT policy there was IT authority and IT council, so that we could provide Goans the necessary impetus so that they can be the leaders in the IT, and Goa could be the IT hub of India. And therefore Goa was the first state in India which started the IT policy. लुईजन बाब, this is far, तुमी खूब मुखार चितिल्लें. ह्या पॉलिसीचें जालें कितें लुईजन बाब? सरकार उडयलो आनी तेजे बराबर पॉलिसीचेरूय फॉन्ट मारलें, आनी द पॉलिसी वॉज फॉरगॉटन. सो अशें म्हणपाचें की जें खंयचेंय एका पॉलिटिशनान गोंयच्या पासत कितें पळय बरें केलां की दुसरो आयलो बरोबर तें काडपाचें आनी गार्बेजीन उडोवपाचें. बिकॉज nobody tried to read what was the IT policy. Now how many years pass? 22 years passed. After 22 years they are thinking of IT policy in Goa, which I started 22 years. त्या टायमार म्हज्या लोकांक सांगूंक सोदतां, 22 वर्सां, इमॅजीन 22 वर्सां फाटीं गोंयान IT पॉलिसी हाडली ह्या लुईजीन बाबान. आतां 22 वर्सांक खंय पावतले आशिल्ले आमी गोंयकार. हे आज गोंयकार पळय आमी भायर गेल्यात ते गोंयान उरतले आशिल्ले. ही पॉलिसी फक्त आयिल्ली मोकाक चालीक लावपाची, पूण तेन्ना आमकां तितली अक्कल नाशिल्ली की असल्यो पॉलिसी चालीक लावपाक. चूक मागता तुमचे कडेन ऑन बिहाफ ऑफ दोज जाणी ही पॉलिसी मुखार व्हेली ना. हाजेरूच दुसरो प्रश्न. आज खंयी समज गेले ऑर्गेनीक फ्रुट्स, ऑर्गेनीक म्हणून is the new flavor of the evening.
लुईजन बाब, तुम्ही तुमचो पयलो जॉब एका कॅमिकल प्लांटान, कॅमिकल युरिया करता त्या प्लांटान सुरू केलो. पूण जेन्ना तुमी चीफ मिनिस्टर जाले त्या टायमार ताका म्हणटाले बायो कल्चर, बायो टॅक्नॉलॉजी, बायो, हाजेरी बरोच विचार करून बरोच पॉलिसी हाडल्यो. हाजेर एक थोडें सांगात न्हय. गोंया बायोटेक्नॉलॉजी पॉलिसी हाडपाक तेन्नाच हाडली. IT पॉलिसी उपरांत हांवें बायोटेक्नॉलॉजी पॉलिसी हाडली. हाच्या फाटल्यान एक कारण आहलें. गोंय इतलें सुंदर गोंय, इतलें सोबीत गोंय. गोंयची आमची जे वेस्टर्न घाट्स आहा आयज इज ए वर्ल्ड हेरिटेज सायट. तेन्ना जावं मायनींग जावं दुसरे जे आहा ते फॉरेस्ट कटर, एक क्लास ऑफ MLA येयले. वी आर इन्वॉल्व इन कटिंग द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट वॉज द बिझनस. हांव एक दीस आमगेलो चीफ मिनिस्टर बा प्रताप सिंग रावजी राणे आहलो. हांव काणकोण वतालो आनी काणकोण वयता आसतना आय सॉ द वेस्टर्न घाट्स बॉल्ड. सगळीं झाडां मारिल्लीं. हांव येवन बाब राणेक विचारलें, हाऊ यू अलाउड टू कट द फॉरेस्ट? ही सेड, दे आर ऑल फॉरेस्ट कटिंग लॉबी, सो दे कम हियर, दे फोर्स मी टू साइन and they are cutting the forest. This is one. आमदारूच तो तेन्ना. Ecology, environment was very dear to me. आमी आतां अमेरिका इकॉलॉजी, एनवायरमेंट, वर्ल्ड दीस मानयतात, पूण आमच्या देशांत हिंदुइजम is a way of life. Yes. We believed in God and we believed in trees. We believed in environment. We believed in animals. We believed in nature. And we worshipped it. Yes. If you know who saved Lord Ram, it is Sanjeevani from the Western Ghats. They say, I don't know. Yes. गोवर्धन पर्वताचेर ती संजीवनी वेल जाताली. ती हाडून तिका पिळून ताजो ज्यूस घालून रामाक सेव केलो. I thought we should maintain this great wealth which God has given us. And therefore I brought this bill at that time, so that we make as part of Goan life. And biotechnology should have been promoted by now, but that also was thrown in the winds. It is unfortunate. ऐकयात म्हज्या मोगाळ गोंयकारांनो, दुसरी गोष्ट बायोटेक्नॉलॉजी 22 वर्सां फाटीं हाडिल्ली. ती खंय शेणली हें कोणाकूच खबर ना. आतां लुईजन बाब, हांव ल्हान आशिल्लो, कसलें तरी एप्लिकेशन करून एकदां त्या टायमार म्हाका तांणी त्या ऑफिसरान सांगलें डॉमसायल हाडून. तर तेन्ना ह्या धाकट्या कुडचडकाराक डॉमसायल म्हणटा तो शब्दूच मिनिंगूच खबर ना. आमकां दामाशान, डॉमनीक खबर आशिल्लें, डॉमसायल म्हणटा तें कितें आतां. सो अरे डॉमसायल म्हणल्यार कितें? तो ऑफिसरान म्हाका सांगलें, डॉमसायल तुका जाय पगलो तूं गोंयकार म्हणून. हांव भायर येवन तुमकां पळय गाळयो मारल्यो लुईजीन बाब. कितें समजता काय म्हणून लुईजीन फालेर आमकां गोंयकारांक आतां तो डिफायन करूंक लायता काय म्हणून. बट टुडे वीथ एपोलॉजी तेन्नाच्यो गाळयो मारिल्ल्यो म्हणून तुमकां सांगूंक सोदता की तुमची ती डॉमसायल पॉलिसी 22 वर्सां कितें पळय आमी गोंयकार उरल्यात त्या तुमच्या तेन्नाच्या पॉलिसीक हाजेरूच तुमी एम्प्लॉयमेंट गोंयकारांक पॉलिसी हाडली. ह्या डॉमसायल आनी ही एम्प्लॉयमेंट हाजेर एक आमच्या व्ह्युअर्सांक थोडें सांगात की तुमी कितें केलें म्हणटा तें. जेन्ना हांव नवोच आमदार जालो, गोंयचे विधानसभेंत हांवें भरपूर बोवाळ केलो. चीफ मिनिस्टर बा प्रताप सिंग रावजी आहलो, इज अ जेंटलमॅन. आनी ताका विचारलें, गोंया एम्प्रेगाद बायले, मामलादार बायले, BDO बायले, डेप्युटी कलेक्टर बायले, कलेक्टर बायले, IAS बायले, इवन एडिटर ऑफ गोवन न्यूज पेपर्स बायले. गोंयकार मेले ओ गोंय सोडून गेले काम. अरे वा. आनी बाब प्रताप सिंग राणेन म्हाका सांगिल्लें की वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.
आनी ते प्रमाणे आमच्यांनी वेगळोचार करूंक जायना हो गोंयकार आनी हो बायल म्हूण. आनी जेन्ना हांवें 2 चळवळी स्टार्ट केल्यो, एक कोंकणी भास गोंयची राजभास करपाक आनी दुसरें गोंयकारांक घटक राज जावन दिवप. आनी जेन्ना कोंकणी भास गोंयची भास जाली तेन्ना हांवें तेजे उपरांत 2 वा 3 इम्पॉर्टंट डिसिजन घेयली. एक डिसिजन, जरी तर तूं तुगेलें नांव गोंयच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान रेजिस्टर करपाक सोदता जाल्यार विदीन द एम्बीट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया I made rules that anybody who wants to register must have 15 years domicile and working knowledge of Konkani. Perfect. जालें ना. पयलीं सद्याक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गोंयकारांक राखून दवरपाक, कित्याक कसलीय नोकरी येता जाल्यार तुवें नांवां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान घेवपाक जाय आसलीं. ताजे उपरांत आनी एक नोटिफिकेशन इश्यू केलें कायदे प्रमाणे आनी विदीन द एम्बीट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जरी तर सरकारांत कोणूय तरी सरकारांत नोकरी घेवपाक सोदिता जाल्यार आनी एक नोटिफिकेशन इश्यू केलें की दे हॅव टू हॅव 15 years domicile. I could not make it 18. So I kept 15 years domicile and working knowledge of Konkani compulsory for employment in Goa administration. Not over. जेन्ना हांव इंडस्ट्रीज आनी लेबर मिनिस्टर आसलो गोंया आमी इंडस्ट्री घालपाक सगळीं सोंपेपण दितालीं. वी यूज्ड टू गिव अ पॅकेज ऑफ इन्सेंटिव्स लायक 15 years सेल्स टॅक्स हॉलिडे, 5 years इन्कम टॅक्स हॉलिडे, 25% कॅपिटल इन्वेस्टमेंट सबसिडी. जर तर तूं इंडस्ट्री घालूंक सोदता यो, पूण जेन्ना तुका आमी प्रोविजनल रेजिस्ट्रेशन दिताय तेन्ना कंडिशन घालताय that you have to recruit 80% Goans. Then only you get a permanent registration. Then only you get a package of incentives like 15 years income tax, sale tax holiday, 5 years income tax holiday, 25% capital invest subsidy. Now, all these steps I had taken because I wanted to protect the employment for Goans. And today, when I see young people in the administration like deputy collector, like BDOs, like mamladars, I feel tremendously happy that once upon a time we used to get all these officers from outside Goa. Today we have got our own young boys working and contributing to the administration in the government of Goa. I feel very happy. But that is not enough. We have to go further. And I had one greatest ambition to see all the places of the world before I die. Still I cannot die because I have to see some more places. But I have seen Goans, wherever they have gone, they have done better than average citizens of those countries, except in Goa. आज गोंया तरी एक 10 लाख गोंयकार आहाय जाल्यार 40 लाख गोंयकार भायर आहाय. They have to come back to Goa. They have to contribute to Goa's economy, Goa's development, and they have to be part and parcel of this. And for that, we have to go one step forward and provide all the facilities for them so that they can come to Goa, give their expertise which they have got outside because they have done well. Yes. Contribute whatever knowledge they have got and plow back whatever money they have earned for the development of Goa. This is not happening. It makes me very sad at this age. So we have to do something about it. Legend Bab, I want to तुमची I could feel that तुमचे काळीज सामकें धडधडटा हें उलयता आसतना. Let's split this question into 2 half. तुमी इतल्यो गोश्टी गोंयकारा पासत 22 वर्सां आनी हाजे पयलीं केल्यो, ताजे नंतर हाका कोणेच हात लावना. देर हॅव बीन नो चेंजीस. आतां 22 वर्सां जातकच त्या टायमार पळय जे भायले लोक आयिल्ले तेय ऑटोमॅटिकली एलिजिबल डॉमिसायल तांकां मेळपाक लागल्या. आज गरज कितें आसा?
चल्या बरोबर बापायची डॉमासायल घेवपाची गरज आसा आनी तुमी परते जाय लुईजीन बाब. ह्या एसेंब्लीन तुमी लास्ट टायम एक स्टेटमेंट केल्लो, आपूण थंय उबो रावता, लोक तुमी उबे रावतात, तुमची आ दीस ह्या मातयेक यू ओव दीस टू दीस सॉयल. जेन्ना तुमी भुरगे आशिल्ले तेन्ना खूब केलें, आज तुमी जाणा जाल्ले आसात आनी आज हांव तुमकां सांगता, दिस इज द नीड ऑफ द आवर दॅट लुईजीन बाब फालेर ब्रिंग्स इन द न्यू चेंजीस टू द ओरिजिनल एक्ट यू स्टार्टेड. हाजेर सांगात म्हाका, पळून वचनाकात, गोंय जग पळयात, आमकांय गोंयकारांक मातशी तुमची एक्सपर्टीज दिवन ह्या हातूंक ह्या एसेंब्लीन नवे लॉस हे चेंज करात जे तुमी केल्यात ते. हांव सांगता तुमकां, तुमी खंय वचूंक शकनात, ह्या गोंयांक जाय तुमी. आयज हे कायदे करपाक बरें डिफिकल्ट जातलें, कित्याक वी आर इन द ऑपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, फाटल्या 3-4 वर्सांक हांवें एक बील हाडलें, प्रोटेक्शन ऑफ लँड बील. म्हणजे गोंयची जी माती आहा, गोंयची जी जमीन आहा, ही गोंयकारांच्या हातांत दवरपा जाय. बट तें बील, प्रायवेट मेंबर्स बील, ते कशें म्हाका इंट्रोड्यूस करपाक परवानगी दिली ना फाटले 4 वर्सां. हेय वर्सां इंट्रोड्यूस केलां. लेट अस सी. आमी तरी दुसऱ्या स्टेटीन गेले, स्पेशली नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स, तांकां स्पेशल कॅटेगरी स्टेटस आहा. They are protected by the constitution of this country. They are given special category status, so they are protected as far as employment, as far as business, as far as even their land is concerned. We are not given a special category status, even though we are fighting. But definitely land is in the concurrent list of the constitution. Goa state has also got powers to bring certain legislations so that we can protect our land for the future posterity. आता हेच म्हाका कितलेशे भायले पळय आमचे गोंयकार आसात. लुईजीन बाब, आमी गोंयकार जगभर आसात, 40 लाख भायर आसात, 7 लाख गोंयान आसात, विच आर वोटर्स, आनी एक भुरगीं आनी ही धरून आमी एक 12-13 लाख गोंयान आसात, 40 लाख भायर आसात. सगळ्यांत चड लोक गोंयकार अमेरिकेक आसात, ताजे नंतर आसात इंग्लंडाक, ताजे नंतर आमचे पोटाक पासत सगळे अरब वर्ल्डान सगळे कडेन गेले. पोट खंय तरी मेळटा काय म्हणून. म्हजो प्रश्न आज मातसो वेगळो लुईजीन बाब. तुमी जाणा आसतले, बॉम्बे वेगळी वेगळी गोंयची क्लबां आशिल्लीं. कुडचड्या वयलें क्लब, मडगांवचें क्लब, नावेलीचें क्लब, म्हापशेंचें क्लब. ही क्लबां कित्याक केली? ही क्लबां केली की जेन्ना गोंयकार भायर गेले, बॉम्बे गेले, तांकां थंय रावपाक, तांकां थंय कसली मदत करपाक, तांकां थंय सामान दवरपाक आनी तांकां थंय न्हिदपाक. ही गोश्ट आशिल्ली 50 वर्सां फाटली, तेन्ना नीड वॉज डिफरंट. आज जे भायले गोंयकार गेल्ले आसात, जे पुर्तुगेज पासपोर्ट जावन गेल्ले आसात, जे इंडियन हाजेर, तांकां जितले भायर पळय आसात तांकांय मातशी पळोवपाची गरज आसा. दे आर हॅविंग प्रॉब्लम्स ऑफ अ डिफरंट नेचर. तांचे हांगा जागे आसात, ते जागे कोणें अर्द खाल्यात, अर्द फेक पावर ऑफ एटर्नी करून विकल्यात, थोड्यांच्यो डिस्प्युटान पडल्यात. NRI cell asats, but NRI cell looks after just cosmetic things. We have to have a bhavan where ह्या भायले लोक पळय आसात आमच्या 40 लाख गोंयकार, तांच्यो गरजो भागोवपाक. आतां उलोवप हें खूब सोंपें. काल हांव तुमच्या एका इश्टा कडेन 3 वरां आदोगाद तुमचो इश्ट, आज हांव ताका ह्या हाजेर आपोवंक सोदतालो, तुमच्याच इश्टा कडेन उलयलो आनी ताणें म्हाका हें प्रोटेक्शन ऑफ गोवन इंट्रस्ट, ह्या भायल्या गोंयकारांक कशें प्रोटेक्ट करचें,
कशें लो हाडचे हें रातीं सांगलां. हांव ताका तुमच्या शोचेर आपोवंक सोदतालो. ताणें म्हाका कितें सांगलें, एसेंब्ली जावनी म्हणपाक लागलो, परतो तुमच्या बरोबर घेवन बसया आनी आपूण हें लुइजीन बाबा कडेन बरोवन दिता कशें करया म्हणटा तें. हांवूय रावतां. ह्या नॅक्स्ट 8 दिसां तशी तुमची एसेंब्ली जाली हाजेर बसया, कित्याक हांवें एक डॉक्युमेंट केला की कसो प्रोटेक्ट करया. आनी आतां हाजेर सांगात लुइजीन बाब, तुमी आमच्या गोंयच्या भायल्या गोंयकारांक कसो उलो मारतात आनी तुमी तांकां कशें प्रोटेक्ट करूंक शकतात म्हणटा तें. सादें एक उदाहरण हांव दिवपाक सोदतां. आय रिमेंबर द चायनीज प्रोवर्ब. एक झाड, ल्हान झाडांतलें व्हडलें रूख जाता, सोबीत फूल दिता, फोड दिता, सावळी दिता, आनी शेकी हें झाड जाणटें जाता. इट शेड्स इट्स लीव्स टू द रूट्स एंड एनरिचेस द वेरी सॉयल which gave its all the energy. हें जावपाक जाय. आनी हें जावपाक जाय जाल्यार आमच्या गोंयकारांक जे गोंयचे भायर आहाय तांकां गोंयकारांक तांकां गोंयचो मोग सुबेज. I have seen it when I went to Toronto University to address Goans. हांवें कोंकणीन मुगे भाशण स्टार्ट केलें. जाय जाण उबे रावले आनी सांगलें आमकां कोंकणी समना. पूण सांगपाक अभिमान भोगता, हे गोंयकार उबे रावले आनी सांगलें लुइजीन फालेरा इंग्लीश समना म्हूण तो कोंकणीन उलयना, तो मुद्दम तुका कोंकणीन उलयता, कित्याक ही वॉन्ट्स टू मेनटेन युअर रूट्स. आतां हिंगा 2 इश्यू आहाय. एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हे जे रायट्स आहा, सिटीजनशीप रायट, दे आर एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आय फील government of India has to take a second look. Pois legislation passed, that is not in our favor. Not in our favor. It's actually detrimental. There are many Indians who wants to come back to the roots. They are doing well there. They are earning well there. They are one of the top businessmen. But they want to come back to the roots. So we have to give them the opportunity. At the same time, we Goans must provide them the necessary impetus so that they can come back, plow back their experience, their financial wealth, so that Goa can do much better than other states. Goa is not a poor state. Not a poor state. We are a rich state. Maybe one of the richest state in India and maybe in the world also. Our mineral wealth only is so much. If we use it properly and judiciously, we can repay all the loans because we are in the death trap. Yes. And we can distribute this money for our citizens. Yes. And we can take care of all the citizens of Goa, Goans who are in other parts of the world. If you feel that there is still time to talk, discuss, and do something for our brothers and sisters who are abroad, we should do something, and my services will be there at any time. I know we are getting old. Young people, young leadership must take, but they must have that involvement. They must have that commitment. And it is only when there is involvement and commitment I can see the success. So, congratulations to you. You have raised the hope of hopes among Goans in Goa and Goans who are scattered all over the world. लुइजीन बाब, गोंयच्या मातयेचेर खूब मस्ती चल्ल्या. भायले लोक येवन खूब जबरदस्ती करूंक लागल्यात. ही मस्ती, खरमस्ती आनी जबरदस्ती समज जाग्यार परती घालतले, तुमचे सारके मनीस जाणटे जाले म्हणून सांगून कोता येना. जो पर्यंत तुमी सुरू केल्लें जाग्यार घालनात, तो पर्यंत तुमी परते घरा कडेन वचून रिटायर्ड लायफ करूंक शकनात. यू आर द नीड ऑफ द अवर. गोंयच्या पासट सोडून घरा धांवनाकात. यू हॅव डन अ लॉट, बट दॅट लास्ट मायल इज वॉट यू हॅव टू डेलिवर फॉर गोवन्स. आनी हें हांव फक्त खरे काळजाचे पळय जे गोंयकार आसात आनी जे करूंक शकतात
तांचेच कडेन उलोवंक लागलां आज. बाबा हें करात. तुम्ही 10 जाण समज मेळ्ळे, इग्नोर हू गेट्स द पॉलिटिकल बेनिफीट. बेनिफीट इज गोवा. हाजेरूच म्हाका लिटल ट्विस्ट करून प्रश्न आसा तुमकां. तुमची घरकान्न एका पोंदेरात घरची चली. म्हाका तुमच्या जेन्ना इश्टा कडेन उलयलें तेन्ना म्हाका कळून येता की तुमचें पळय जें लायफ आसा इन पॉलिटिक्स ताका लागून तिजें काळीज खूब दुखलां. A good woman with a great heart. Somebody who has stood by you. She's always been that pillar of strength in all days. What do you have to say to her which you have never said to her? I'm very emotional. कित्याक जोरी तर if I am what I am, it is because of my family, my wife. She was always a pillar of support. But आयज ती म्हाका म्हणटा, आनी खरेंच म्हणल्यार I left Goa at the age of 55. I hope you know that. Yes. जेन्ना आमचे पक्षाचे अध्यक्षा सोनिया गांधीन म्हाका रिक्वेस्ट केलें, यू कम टू दिल्ली. Don't think it was an easy decision. No. It was a very painful decision to leave Goa's politics at the age of 55. Yes. But I took that decision. And I have served my party at the national level. Yes. देव थोडेच लोकांक चड बरो आसता. Oh, I am one of the who is blessed by it. And God has been always helping me. And wherever I have gone and I have touched, God has always showered His blessings. I did not want to come back to Goa's politics last time. But जेन्ना कांय आमचे भाव हिंगा सांगलें तूं यो, सोनिया गांधीन रिक्वेस्ट केलो, I came back. Again, God had given us good results. But जेन्ना म्हाका दिसलें की ओदांक दिसता लुईजीन फाल्यां ना जाल्यार आमी 2 दिसां भितर सरकार करतले, I am still waiting for the 24 hours so that we can form the government. I have resigned from the presidentship and I have never interfered. I am there. I will be there. And तुमी जे म्हणलां, आव्हान जे दिला, I am there for that challenge. But you can always, you are working now. I can also work like you. We can work hard. We can give the guidance. We can pool the intelligentsia of Goa. Goans are intelligent. I said once, Goans, and Goa is not a poor state, we are a rich state. As far as intelligentsia is concerned, Goa has got one of the best intelligence in the world. Goa might have not given a Prime Minister of India, but Goa has given twice Prime Minister of Portugal. Yes, of course. The son of Margaon. Of course. Goans might have not given a speaker in the Indian Parliament. But Goans have given a speaker in the Portuguese Parliament, Mr. Coisero. Yes. They never believed in religion and caste and creed. Goans today may have only 3 MPs in the Indian Parliament. But in the British Parliament, there are more than 4-5 Goans origin people there. So Goan have got intelligentsia. We will have to pool that intelligentsia for the benefit of Goa, Goans and the posterity. My hats off to you. I salute you for this. Let us discuss this, debate it, and let us form a policy. I had done 2-3 policies, as you have mentioned, IT policy, the biotechnology policy, but my greatest contribution, I feel, is the employment policy, which I had brought, and 80% of the policy I have implemented during my lifetime in Goa. But let us bring some policy so that we can help Goa to bring Goans together from all over the world and let Goa prosper. हाजेर एक उतर म्हाका, कित्याक हांव केन्नाच पॉलिटिकल
I never make my show political. काल म्हाका एक दोग-चार मनशांनी इतलेंच तुजे कडल्यान तुज्या तोंडांतल्यान घेवप लागलो की हें जें पळय तुवें गोंयच्या पासत सुरू केलां जो पर्यंत तूं एंड करचो ना काबार यू विल हॅव टू डू दीस पॉलिसी यू विल हॅव टू ब्रिंग इट टू अ फ्रुटफूल एंडींग टील देन लुईझीन बाब ह्या मातये खातीर यू विल नॉट हँग युअर बूट्स यू फिनीश दॅट हें इतलेंच उतर दी आनी कांयच नाका ह्या मातयेचोच मनीस तूं आनी एज यू सेड ह्या देवान समज तुका इतलीं वर्सां प्रॉविडन्स पीस प्रॉस्पेरिटी इन एबंडन्स दिली आज गरज आसा लुईझीन बाबान परती आमच्या मातयेक आपली एक्सपर्टीज आपसो थॉटफुलनेस एंड आपली डिग्निटी along with that intelligence तुमी परतो ह्या मातयेक दिवपाची गरज आसा हें करतले तुमी काय ना Let us create an ambience. Let us create an atmosphere. एक message गोंयकारांक आख्या देशांत गोंयांत आनी आख्या जगांत दिवपाची गरज आहा. So let us work, let us talk, and then only I will be able to tell you. But I will not. या सगळ्या इंटरव्यूवाक तुम्ही लास्ट सामके पॉलिटिशियन हयी म्हणटात नाही म्हणटात लुईझीन बाब I will not shirk my responsibility. I will contribute even as a ordinary Goan. ना तशें तें उलोवन कोता येवचें ना कळ्ळें सी हो स्वार्थ गोंयचो आनी जाणकारान आज गरज आसा तुमी जें पळय नॉलेज आसा ती दिवपाची ती दियात आनी मागीर रिटायर जायात अशें म्हणना यू फिनीश वॉट यू स्टार्टेड लुईझीन बाब हाजेरूच म्हाका एक युअर ग्रेटेस्ट कंट्रिब्युशन टू द काँग्रेस पार्टीचेर उलोवपाक जाय म्हज्या गोंयकारांक खबर ना आमचे गोंयचें कितें मॅक्झिमम गिफ्ट टू गोवा इज ओन्ली 2 MPs साउथ गोवा नॉर्थ गोवा आनी एक तो राज्यसभा हाता वयले गोंयकार सेंटराचेर वर इन्फ्लुएन्शियल विद्वान बाब खलप बाब पर्रीकर बाब आमचो आतांचो करंट मिनिस्टर मागीर 2 ESG जाले सुशांत बाब हे थोडेच गोंयकार played a very important part on the central scene आणि ह्या सगळ्या सिनार एक गोंयकार उबो रावलो नागोलचो लुईझीन बाब फालेरो जाणें मनमोहन सिंग गव्हर्मेंटाक 10 ते 12 MPs दिले नॉर्थ इस्टाचे ए मिरेकल फॉर अ गोवन टू If God has blessed you, then this is definitely the icing in the cake. हाजेर एक स्टोरी सांगात न्ही की हें घडलें हें तुमी गुगली घाली कशी आनी हें जिखले कशें सिंपल व्हेरी सिंपल जेन्ना आमचे पक्षाचे अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधीन सांगलें आय नीड युअर हेल्प एट द सेंट्रल लेवल आय टोल्ड यू इट वॉज अ डिफिकल्ट डिसिजन आय वेंट देयर शी गेव मी all the northeastern states under my charge. I was in charge of the states. I have worked there. I have worked there at the booth level. Whatever knowledge I got in Goa, in organization, I used that knowledge to work at the booth level, to work at the constituency level, to work at the district level and to work at the state level. And people of those states appreciated it. They also work hard. And with their help, their cooperation, we could contribute governments to the Congress party and also at the same time we could get the representatives of members of Lok Sabha and members of Rajya Sabha to the Congress party. I came back to Goa. We lost most of their states. Yes. When I was in Goa. Today is a big challenge to get it back. It's a big challenge.
It is a hard work, and you have to be ready to go around. I don't know whether you know what is Northeast. Yeah, I've been once. Have you been to Arunachal Pradesh? I've been to Arunachal. There are still around 100 administrative units which are not accessible, which are officially declared as inaccessible. And I used to have booth committee presidents convention at Itanagar, where people used to travel for 2-3 days to reach at Itanagar from different corners. And they used to feel very proud, because this is the youth president's meeting. They used to come proudly and participate into this convention of youth presidents. For us, we call it booth committees. We don't even appreciate who are working at the booth committee level. We have to honor and respect, give the honor and dignity to the humble worker who is working at the grassroots level. That is the magic. That is how we could build the organization, and that is how we could get the members of parliament from the Congress party at the central level. अजून तुमच्या दोळ्यान ती चमक दिसता. यू मस्ट बी थिंकिंग दॅट फ्लॅशबॅक आयलो जातलो तुमकां कशें तुमी थंय काम केलें म्हणटा तें. लुईजीन बाब, म्हजो लास्ट प्रश्न. आतां फुडें कितें? हें आमी कितें करपाचें खबरें केलें, कशें वाचोवया? You are much more experienced. You have sat in the seat to see what is the reality. I want, see, तुमच्या तोंडांतल्यान आयिल्ले शब्द ताका वजन आसा. I want my viewers to know की बाबा आमची गोंयचें फ्युचर कितें? सादें, सोंपें. Let us protect the God-given gift to Goans, his ecology, his environment. Today there are efforts that you want to make Goa a coal hub. Yes. Many people may be thinking that is development. It is not. We are destroying Goa and Goans. Let us protect the environment, the forest, the trees. That is a God-given gift. Oh, yes. The Western Ghats is a God-given gift. Yes. The trees are God-given gift. Yes. Let us protect it. Our forefathers has painstakingly protected Goa as ecology, its environment, its trees, its forest. Our duty to preserve it, if possible, to improve it and hand over the future posterity. Otherwise, the future posterity of Goans will curse us. Yes. तुमच्यात आत्मे वयर आमी तशे आत्मे जावन वयर पावले, हांगच्यानूच गाळयो पडटल्यो. सो हे आत्म्यांक फुडल्या हांकां गाळयो पडच्यो ना जाणा हाज्या खातीर वी हॅव टू रिपेर वॉट वी हॅव लॉस्ट. आनी हाजें येते पळय दोनी शोल्डर आसा न्ही, हो म्हजो इंटरव्यू जेन्ना तुमची घरकान्न आयकतली ती म्हाका खूब ही म्हणटली, पूण येत्याच शोल्डराचेर तें येते दोनी पळय शोल्डर आसा, इतल्या वर्सां तुमी you always carried the weight of Goa, and you will carry it, Luizin Bab. You will not. We will carry it. We will definitely. Together. But amka mukar ek koni tari see. We should carry it. Yes, yes, yes. I think I will end this on this. हाजो दुसरो भाग आनी एक 15 दिसांनी पळयात. Protection of a Goan interest. ह्या लुईजीन बाब आनी बाकीचे सगळे पळय गोंयकार आसात तांचे कडल्यान कशें करया म्हणटा तें. टील देन, थँक्यू माय फ्रेंड्स. हातूंत मोडचे पयलीं एकूच सांगता, तुमी खूब जाणांनी फोन मारले
थोडे म्हाका फोन घेवपाक मेळनात बिकॉज दीस 8 days देर वॉज सम रियल प्रॉब्लम्स. आय वील गेट बॅक टू यू. ज्यांनी वॉट्सॅपाचेर केला तांचे कडेन हांवें उलयलां आनी आय हॅव आन्सर्ड. अशेंच एकठांय जावन लेट अस कीप गोवा सेफ. थँक्यू. देव बरें करूं. हें देव बरें करूं बिरू कांय ना. आतां तुमी तुमच्या खानार घेवपाकूच जाय. इंटरव्यूज कॅनॉट एंड. दीस वर्क लुईजीन बाब वील कंटिन्यू अशें तुमकां सगळ्यांक सांगता. इतलो तांचे कडल्यान मोगांतल्यान हांव सांगूंक शकता की आमचो सगळो पळय वजन आसा तें तांच्या शोल्डराचेर म्हणून. देव बरें.